सगळ्यांक येवकार हांव सद्या आसा फोण्या शापूर हांगा जंय साफा मस्जीद आसा थंयसर. काल आमी हांगा पळयलें की हांगासरले जे शापूर आनी चिरपुट्या जे गांवांतले लोक हांगासर जमले, एक 500 सुमार लोक जमले आनी तांच्यांनी एकूच मागणी केली की तांचो जो पयलींचो रस्तो आशिल्लो, जो गांवांत वचपाचो रस्तो, तो चालू करून दियात. तेंचे इश्यू इतलो आसा की जेन्ना हांगासर जो हायवेचेर फ्लायओवर जालो तेन्ना तेंच्या गांवांत वचपी जो रस्तो आसा तो बंद केलो आनी तांकां फुडें जे GVM कॉलेज आसा थंयसर जे सर्कल आसा थंयसर सर्कल मारून मागीर तांकां गांवांत वयचें पडटा अशें ते म्हणटा. आनी ह्या प्रोसेसान तेंच्या एक पावटीन 2 किलोमिटर तांकां ह्या प्रोसेसान एक पावटीन 2 किलोमिटर वाडले म्हणटा ते कितें म्हणटा की आमचो जो पयलींचो रस्तो आशिल्लो तोच रस्तो आमकां उक्तो करून दियात ते म्हणटा. कारण दिसाक ते म्हणटा जर तांकां सहसा फोण्या एक 8 पावटी जाता आनी प्रत्येक पावटीन जर 2 किलोमिटर एक्स्ट्रा एड जाता ते म्हणटा ते तांकां परवडना. तेंची मागणी इतलीच आसा की हांगासर जो पयलींचो रस्तो आसा तो उक्तो करा आनी थंयसर एक सिग्नल घाला जाणे करून तांकां तांच्या गांवांत वचपाक सोंपें जातलें अशी तेंची मागणी आसा. हांगासरले जे पयलींचे पंच आसा राजेश नायक, आमी तांचे कडेन या आनी तांचे कडेन जाणा जावन घेवया वो एग्जॅक्ट इशू कितें आनी तो केन्नाच्यान चालू जालो तो. गेल्ले 4 वर्सां पयलीं आमी हांगा 1000 भर लोक, 800-900 ते 1000 भर लोक हांगा रस्त्यार आयिल्ले. कारण जो रोड आमकां फोंडाच्यान जो चिरपुड्यांक वचपाक जावं फोंडा RTO ऑफिसां वचपाक जावं कदमा बस स्टँडार वचपाक, तसोच मागीरवाडे जायते गांव आसा तेका जो एप्रोच रोड आशिल्लो तो हायवे करतना PWD डिपार्टमेंटान तो रोड बंद केलो. तो बंद करतलो जाल्यार पयलीं म्हणल्यार ताका सगळो प्रोसेस करचो पडटा. खंयचो एक वाट, लोकांची वाट जर बंद करतलो जाल्यार सगळो एक प्रोसेस करचो पडटा. ताका कायदो आसा, ताका डिलिमिटेशनां जायत्यो भानगडी आसा, त्यो करपाक जायो. लोकल्सांक इन्फॉर्म करपाक जाय जावं पंचायतीक कोणाकूय कळोवपाक जाय. हें सगळें तेणी न कळयता सडनली हो हायवे तेणी बंद केलो. हायवे म्हणजे हायवे लागीं जो रस्तो आशिल्लो जो कदमा बस स्टँडार वता तो रोड तेणी बंद केलो गेल्ले 4 वर्सां पयलीं. आनी लोकांक बेश्टे डायरेक्टली म्हणजे हुकुमशाही की डायरेक्टली अशें रोड बंद, तुमकां वाट ना. आमी मागीर विचारलें तांकां आमी खंयच्यान वचपाचें. तुमी GVM सर्कल जें आसा थंयच्यान तुमी रावंड मारून तुमच्या कामाक तुमी वचपाचें. जर आतां एक मनीस हांगा रावता मस्जिदी कडेन जाल्यार ताका हांगसरल्यान असो घुंवोन फर्मागुडी GVM सर्कला कडेन वचचो पडलो. फर्मागुडी सर्कला कडेन वचोन रावंड मारून ऑल द वे फ्रॉम फर्मागुडी ताका परत हांगा येवचो पडलो. सो ऑलमोस्ट मिनिमम हे 2 किलोमिटर जाता. जर चिरपुड्यान कोणी वचपी आसत जावं KTC बस स्टँडार वचपी आसत जाल्यार तेणी सर्कल मारून आपल्या गांवांत वचपाचें. सो ऑलमोस्ट तांकां तो 1.5-2 किलोमिटर मायज जाता. जर म्हाजें एग्जांपल दिता, म्हाका 2 भुरगीं आसा. हांव चल्याक पावपाक जावं चलयेक दोगांकय पावपाक पयलीं सकाळीं वता, परत मागीर ट्युशनाक पावपाक वता. अशें करून म्हाज्या दिसाक 8 पावटी मिनिमम भुरग्यां खातीर जाता. आनी कांय गजाली बाजार आसा, कांय गजाली बाकीच्यो आसा, काम धंदो आसा. सो अशें तशें आमचे मिनिमम ते 10 ते 15 खेपो आमी यो वच हांगा हें करता. जर आमकां दिसाक 15 खेपो बाजारांक वचचें पडलें आनी जर 15 खेपो आमकां रावंड मारून येवचें पडलें जाल्यार हें सगल्यांक त्रासदायक आसा. दुसरी गजाल हो KTC बस स्टँड आसा जो 4 मतदारसंघांक लागता: शिरोडा, पिरवळ, मडकय आनी फोंडा. सो फोंड्याची जे लोक आसा, जे कामाक वचपी लोक आसा, जे बस स्टँडाचे वापर करपी लोक आसा, तशेंच हांगा RTO ऑफिस आहा. RTO ऑफिसान जे कोण लोक येतात तेवूय त्या हे रस्त्याचो तांकां वापर जाता. आनी जेन्ना हे लोक येतात तांकांय सगल्यांक परत फर्मागुडी सर्कल मारून येवचें पडटा. ते लोकांक मान्य ना. सो आमी काल परत रस्त्यार आयल्यात आनी आमचो डिमांड आसा की आमचो जो पयलींचो रोड आशिल्लो जो KTC फोंडा टू KTC बस स्टँडार वतालो, चिरपुड्यां वतालो, जो कमीत कमी 50 वर्सां पयलींचो रोड आसा तो आमकां ओपन करून दिवचो. गव्हर्मेंटाक जर शक्य आसा जाल्यार थंय सिग्नल घालचें, न शक्य ना जाल्यार तेणी सिग्नल घालचें न्ही. आमकां लोकांक कांयच प्रॉब्लेम ना. जसो हांगा आमी आतां इतके 4 वर्सां U-टर्न मारून आमचो जीव साल्वार करून आमचे घरा वता, तशेंच आमी थंय वतले. आतां 4 वर्सां जालीं आमी ऑलमोस्ट हांगसरल्यान जरी U-टर्न प्रोहिबिटेड आहा थंय, एलावड ना जाल्यार सुद्दां आमी थंय U-टर्न मारून वता. कित्याक आमकां 4 किलोमिटर वचोंक आमकां शक्य ना. आनी हे U-टर्न मारपाक एकच कारण आसा, हेका फूल गव्हर्मेंट जबाबदार आसा.
गव्हर्मेंट खंय तरी चुकला म्हणून हें सगळें घडटा. गव्हर्मेंटान जर हांगा वेवस्थीत केल्लें, लोकांची सोय केल्ली जाल्यार हांगा कांय इश्यू नाशिल्लो. पावसकरान तेन्ना अति शाणपणां केली आनी पावसकरान असो स्टेटमेंट आमी आयकलो पावसकारालो इंटरनल स्टेटमेंट की तें काम सुदीन ढवळीकरान करूना, तें तेजें आपूण कित्याक करूं. सो अशे पद्दतीन ही हुकूमशाही केल्या आनी हें पॉलिटिकल खंय तरी राजकारण जाल्ले कारणान हांगा लोकांक त्रास जाता. तुम्ही म्हणलं तुमचो आमदार तेन्ना मिनिस्टर जालो, पूण आतां मिनिस्टर आसा, तर आतां तुमचें उलोवप जालां. आतां आमी जेन्ना इलेक्शन जालें तेच दिसा हांवें आमदाराक सांगलेलें की सर आमचो हो इश्यू आहा, हो तुमी मुखार व्हरात, हो भयंकर सेन्सिटीव इश्यू आसा, आजून हांगा कोणाचें कांय जावना. आनी म्हाका तेणें त्या टायमार सांगलेलें की आपूण तें वेवस्थीत करता म्हणून. पूण आयज पासून आमकां कांय दिसना म्हणून आमी रस्त्यार आयल्या. सो आतां आमी प्रेझेंटली थारयलां की पार्लमेंटा इलेक्शनाक जे लोकांक हो रस्त्याचो वापर आसा आनी जे लोकांक त्रास जाल्या, जे लोक दुखावल्या, ते लोक सगळे हें इलेक्शन बॉयकट करतले. नंतर जो हायवे आतां फुडलो तो आतां कंटिन्यू जातलो की 77 करोडांचो, तो हायवे आमी जावपाक दिवची ना. कित्याक हें डेव्हलपमेंटाच्या नांवान जर लोकांक त्रास जाता जाल्यार तो आमकां फुडलो रोड नाका. हें आसा तशेंच आमी मॅनेज करता. आनी कितलेशे आसतले तुमचे वोटर्स जेन्ना तुमी बरें नेटान सांगता की आमी वोट मारचे ना, सो इवन सरकाराचेर जर दबाव पडटलो तितके नंबर जातले, तितके नंबर पळय, जेन्ना फर्स्ट टायम आमी प्रोटेस्ट केल्लो तेन्ना कांयच न्ही म्हणल्यार 1000 लोक हांगा आशिल्लो. पर फॅमिलीचो हांगा आमची हांगा लोकेलिटी आसा, ही कनेक्टिविटी आसा ती कमीत कमी 5000 लोकांची कनेक्टिविटी आसा. चिरपुट्या भागान, शापुरान आनी मागिलवाडय अशे जर भाग धरले जाल्यार कांय न्ही म्हणल्यार 2000 वोटर्सांची मिनिमम आसा. तर जे आदले पंच आशिल्ले राजेश नायक तांचे कडल्यान आमकां कळ्ळें की एग्जॅक्ट इशू कितें आनी जे हांगासरले गांवचे जे लोक आसा तांकां कितें त्रास जाता. आनी तितून आमकां हेंय कळ्ळें की तांच्यांनी थारयलां जर तांचो हो जो इशू सॉल्व जायना जाल्यार फुडें येवपी जे लोकसभा इलेक्शन आसा, जे पार्लमेंट इलेक्शन आसा, ते म्हणटा त्या इलेक्शनाक ते वोट करचे ना. ते म्हणटा तेंचे वांगडा कमीत कमी 2000 जे वोटर्स आसा ते आसा म्हणटात ते, आनी ते म्हणटा आमचो हो जो इशू आसा तो सॉल्व करून दियात. म्हाका दिसता कन्सर्न ऑथॉरिटीज जे आसा ते ह्या गजालीची नोंद घेतले आनी जर कशा तरेन ह्या गांवच्या लोकांची मदत जाता जाल्यार ते पळयतले अशें म्हाका दिसता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.